सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फाक थाकाय ताच्या आड 2019 जमीन बळकावपाची केस फायल जाल्ली. क्रायम ब्रांचीन घाल्लो FIR हायकोर्टान भायर मारलो. हायकोर्टाचें निरीक्षण अशें: 2019 चिंबला तळयेकडेन रस्त्या खातीर सरकार झाडांची बेकायदेशीर कत्तल करता, झुडपांक उजो लायता म्हूण दावो करीत रुदोल्फान धरणें धरिल्लें. तेन्नाचो येणावळ मंत्री रोहनान चिंबला जाल्ल्या जमीन बळकावपाचे केशीचेर कागाळ आयल्या, ताची चवकशी करूंक SIT नेमता म्हूण एके मुलाखतीन म्हणिल्लें. तेन्नाच्या तिसवाडी मामलेदारान 31 जानेराक रुदोल्फ फेर्नांडीसा आड फसवणुकीची केस फायल केल्ली. त्या आधाराचेर क्रायम ब्रांचीन FIR केल्लो. कागाळींत नमूद केल्ल्यो गजाली पळयल्यार हे केशीचें कनेक्शन सिव्हील डिस्प्युटा कडेन दिसता. सेल डिडाच्या आधाराचेर म्युटेशन एंट्री जाल्यात. 4 वर्सां जावनूय एकाय सरकारी कर्मचाऱ्याचें नांव FIRांत आयिल्लें ना. तशेंच फसवणूक नेमकी कशी केल्या तेवूय FIRांत नमूद ना. ही केस कायद्यान बसची ना म्हूण सांगून हायकोर्टान भायर मारली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.